आयज भाग्योत जुवांव आपले चिटीन आमकां उगडास कोत्ता आनी म्हणटा, आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाची आनी आमी देवाचो मोग करूंक फावो, आमी पेल्याचो मोग करूंक फावो, आमी वाडटा वाडटा देवाच्या सैमान वाडची गरज, हें तो आमकां उगडास कोत्ता. हांव समजतां जशें म्हाका ह्या आधुनीक काळार सगळे पवित्र सभेचे नेम कायदे पाळूंक खूब आगोड लागता. सकाळीं उठून मागणें करप, मिसान वांटो घेवप, 10 मानामेत मानप पाळप, पातक कोत्ता तेन्ना कुमसार जावप, आनी व्हडल्यांतलें व्हडलें म्हणल्यार जेजून आमकां शिकयला तो कायदो पाळप. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर, देवाचो मोग कर. आधुनीक काळार हें तितलें सोंपें न्हय. ह्या आधुनीक काळार देवाक वळखूंक, देवाचो मोग करूंक, देव आसा म्हूण मानून घेवंक आयचो काळ अशें करतल्या मनशाक पिसो म्हणटा. अशें भाग्योत फ्रांसीक तोय चिंत्तालो. तें ताका पिशेपण आसलें, हेंवूय ताचेंय जिवीत आसलें. ताका आगोड जातालें देवाचो नीज मोग करूंक.